सप्टेंबराच्या 30 तारखेर 2019 वेर पापा फ्रांसिसान हर एक वर्सा सद्या काळाचो तिसरो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार म्हूण संभ्रमूंक आदेश दिल्लो. पापा फ्रांसिसाच्या ह्या उल्यासरी हे फावटी पवित्र सभा 26 जानेर सोवो देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमता. सोम्याच्या जुबले वर्सा बरवर्षाची यात्रिका म्हणलो ध्येय घेवन सोमकोच्या आमकां अंदूच्या ह्या आयतारा पापा साहेबान कीर्तन कराची तुझ्या उतराचेर हांव बरवसता म्हळी उतरां संदेश जावन विंचल्यान. आज हे कीर्तनांनी भरलेले पवित्र सभेचे संभ्रमीक सांजेचे मागणे देवाच्या उतरा मुखांतर मागोवंक आनी ताच्या उतराचेर आमी बरवसता म्हणून दिसपाक एक वर्तो अवकाश आणि आधार. आणि आज हे मागणे सोलून करच्याक आमचो गवळी बाप अदीक मनादीक पीटर पॉल सल्डाना आमचे मदेगात आयल्यात. बाप आसात आमच्याच फिरगजेंत वस्ती करचे आणि रिलिजियस याजाक वारड्याचे थोडे याजाकी हांगासर आज आयलेले आसात. ते सगळे आता पुरुषावाचेर हांगासर आयल्या उपरांत हांगासर देवाचे उतार मानाच्या जाग्यार दवरूंक आसतले. देखून आता सोर याजाक आणि पवित्र पुस्तक घेतलेलो दियाकोन गवळी बाप बराबर वेदिशी येता. पयले गवळी बाप पवित्र पुस्तकाक मानाच्या जाग्यार पाटाचेर दवरतलो आणि उपरांत धुंपयतलो. ही एक सांकेतीक रीत आम्ही पवित्र पुस्तक आमच्या मागण्या समुदायाचे केंद्र करतना म्हणून सांगता. तितले मात्र नाही आसता ते आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमकां आसची इच्छाय व्यक्त करता. अशें देवाचे उतार आमचे निर्धार उजवाडावचो आणि देवाचे खुशे प्रमाणे आमच्या कृत्यांक प्रेरण दिवचो आमच्या जिविताचो उजवाडा खांबो जाता म्हणून आमी मानून घेता. उपरांत मागणे सुरवात जातले. विधीन वांटो घेवच्या खातीर सुमेसांनी उबे रावच्याक हांव उलो दिता.
मान्सूनको 2 कडा तुमचे कटतील. देवा आमच्या आदराखे माय मा बापा कनी पुता आणि पवित्रात्म्या सशिया तशिया Salah satu. Siapa satu selain Gonce? Wan Tubi, terus yang mereka mulai zata.
Sorbonețe patranghetolo Ani serves paracena Haulo martelo Alleluia Sorbonețe patranghetolo Ani serves paracena Haulo martelo
Tagabiam Sorbonește patronghetolo Alin serves oracenau Aulo martolo Aleluia Mohon purnima
आनी आपणाकच घालतोक मरणापर्यंत खुर्साच्या मरणापर्यंत तो जालो देखून देवान ताका ती उंचुलो आनी सर्व नांवां प्रात वर्तेना Bapa Ani Putra Ani Pavitratmya Tasi Adi Tasi Ata Ani Sada Sarvada Jesu idhei zalo Sangata Dekun devantak Sasnak hati ubarlo Hallelujah आम्ही बसून उंचू आता देवाचे उत्तर ऐकूया सांत पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप बावर्ता वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा ते शांतीन जियेता आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी ताचेच उद्देशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरोसो दर उल्हास पावता तितलेंच न्ही आमच्या कश्टा आनवारांती आमी संतोश पावता कित्याक कश्टा आनवारां सोंसणिकायेक वाट करतात सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवशाची मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नातल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो देवाचे उतर हे मोगाच्यानो थोडे शेगुण आमच्या जिवितांत आसात ताचे पैकी प्रमुख वांटो घेतात बावार्थ बरवसो आनी मोग आनी आमकां
ह्या तिदोड्या शेगुणांचो समुदाय म्हण आपयतात आमी भावार्थ्यांचो जमो बरवसो आसलेले मनीस आनी मोगाळ मनशां ह्या संवसारांत देवाचो मोग आनी ताची काकुळट सगळ्या दितल्यान ताचो परमळ फंकोवच्याक ताणें आमकां नेमल्यात. बरवसो आयचो विशय आमी घेतला. तुज्या उतराचेर हांव बरवसतां. जेजूचें उतर कितलें बरवसेचें कारण गी म्हणून पवित्र पुस्तक जायते कडेन सांगता. तुज्या उतराचेर हांव जाळ उडयतां जेजूक पेद्रोन सांगलें. सगळी रात मासली मेळनातल्या वेळार तुज्या उतराचेर. शतापतीन म्हणलें म्हज्या पाक्या भितर तूं येवंक हांव फावो न्हय तर एक उतर मात्र उसार म्हजो साकोर बरो जातलो. एक उतर तुजें पावता पयस रावूनच उतर आनी तें उतर बळादीक आनी फळादीक शतापती जुदेव न्हय तरी भावार्थ्या मदलो न्हय तरी जुदेवानी चिंच्या प्रमाणे ताणें सांगलें तें उतर सम्याच्या उतराचेर ताणें बरवसो दवरलो आमी पळयता. बरवसो म्हळ्यार केवल एक शेगूण मात्र न्हय. बरवसो एक व्यक्ती एक जण. आमी कंतारान म्हणटा बागी बरवसो जेजू म्हजो रूपकार येवंक आसच्या आनंदाचो सर्गा दायज हांव बाळ देवाचो ताच्याच रक्तान धुवन नितळ केल्लो म्हणून बागी बरवसो जेजू म्हजो. आमचो नीज बरवसो जेजूच. तो सगळोच आमचो बरवसो. ह्या संवसारांत कोणाक थंय देव आसा गी ताका बरवसो आसा आनी कोणें देवाक होगडाय लागी ती बरवसो नातलेल्या बरी. आनी देखून आमी बरवसो आसलेली मनशां म्हळ्यार आनी जेजू आमचो बरवसो कसो जाय कसो गाय म्हूण आमी समज जाय. हेच्या वाचपांत सांव पावलून भोव सोबीत करून सांगलां. पयल्या सुवातेर भावार्था वरवीं आमी देव आनी आमचे मदलो संबंद जोडून घेतला नितीवणपण जोडून घेतला आनी तें आमच्या सोम्या जेजू मारिफात आयिल्लें. आनी ह्या सोम्या जेजू मारिफात आमच्या काळजांत ताचो पवित्र आत्मो देवाचो मोग दाराळ मापान वतला. हो मोग आमच्या काळजांत वतला आसता आमी जेजूस आमचो बरवसो म्हणून पवित्र आत्म्याच्या बळान पारखूंक शकता. ताचें मूळ खंय आसा? बरवसाचें मूळ आमी जाणाव जेजू आमचो तिरासाणेचो नांगोर. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, नव्यान येतलो आनी म्हाकाय ताच्या वैभवाचो वांटली करतलो. आनी तशें आसतना जेजूचें जिवनपण आमच्या बरवसाचें कारण. आनी देखून ह्या संवसारांत कितलेय कश्ट आयल्यारी कितलेय पुरासण जाल्यारी आमची सोंसणीकाय देवान पार्क केल्यारी ह्या सोंसणीकाय मारिफात आमी तिरासाण आपणायत आसतना ही तिरासाण भावार्था मारिफात उदेल्ली तिरासाण खरेंच आमच्या बरवसाचें मूळ. कारण आमकां राखसो एकलो आसा आमचो राखवली. आमचे खातीर विनंती करचो एकलो आसा बापाच्या उजव्याक बसून आनी ताणें आमकां आनी एक आदार दिला पवित्र आत्मो. एकलो उजव्याक एकलो दाव्याक रावन आमच्या बापा कडेन विनंती करता. म्हणटस आमी खरेंच संपूर्ण तरान पातये जाय. बरवसो नातलेल्या मनशां मरे तुमी चलचे न्हय म्हणलें सांव पावलून तेसलोनिका घरांक. आमी निराशेन बुडलेली मनशां न्हय बरवसो आसची. कित्याक आमचो देव आमच्या सांगाताच आसा, आमच्या बोवारी आसा, आमच्या वयर आसा, आमच्या मुखल्यान आसा, आमच्या फाटल्यान आसा. जेजूस आमचो बरवसो. देखून कसलेय कितेंय आमकां घडटा जाल्यार तो ताच्या फाटल्यान कांयपणी बरें हाडूंक शकता म्हणलो हो विश्वास दवरून फुडें सरोंक आमकां सोम्या आजोलो दिता. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्रासरो.
आम्ही देवाच्या उतराक अंतर्गीत गावया बसया वचोनच. कितली वर्ती तुझी कृत्यां सर्वेस्परा. सांगाता. कितली वर्ती तुझी कृत्यां सर्वेस्परा. तुझे जाणवेन तुवें ती केल्याय. तुझी कृत्यां सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तुझी कृत्यां सर्वेस्परा. आम्ही सगळी उबी रावया. Ami grestan
त्या हातांनी पाणी काढल्या. आमच्या पूर्वजांक दिले बसवणे तळे वाढविलो आणि इस्रायलाक आपल्या छात्रांक तो आधार देऊन आयलो. सांगता जिजून देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट केली. आम्ही सर्व लोकांक गेली. कलतेपणी आणि बरवशान मागया. तुमची जबाब सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवी कर. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवी कर. सौम्या जिवितान हर एका दिसा आमकां लाभचे सर्व बरेपण तुझ्या उदारपणाचे देणे. आमच्या जिविताच्या खंयच्याय क्षेत्रांत आमी सुखेदाडीक वळख जायनासता सस्नीक जिविताचे फळ जोडीचे कर म्हूण मागता. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवी कर. संसाराच्या उजवाडा आणि तारणा सुवार्थेच्या परगटणारा वार्तकय आणि सांबाळ तांचे थंय तुझ्या पवित्र आत्म्याचो उजो पेटय म्हूण मागता. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवी कर. सर्व मनशांनी एक नवो संसार रूपीत करच्या वावरांत सहकार दिशें कर. चड करून सर्वय लोकांतय नीतीभरीत आणि शांतीभरीत समाज स्थापीत करच्यो जोगत्यो आकांक्षा मुळादीक कर म्हूण मागता. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवी कर. मोतींच्या कुडींच्या आणि आत्म्याच्या वयसा पिडेसाचे कस हाडू कर. मरणातलेर असलेल्यांक पाव. सोर लोकांची भेट कर आणि तांकां तुजे काकुळती नवी कर म्हूण मागता. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आणि मोगाशांक तुझे महिमे बरीत सांता भक्तांच्या राजांत घे. तांची नावां जिविताच्या पुस्तकांत बरय म्हणून मागता. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवी कर. सर ख्रिस्ती भोंवडानी सर आणि सर तुझ्या उतराची सकल जाणाऱ्या शिकर. ताणी तुझे उतर वाचून निराळोक जियोक शिकोवंक आणि ते प्रगट करूंक आणि सर्व जगी चड करून तुझ्या उतराचेर भर वचूंक तांकां उमेदीन भर म्हण मागता. सौम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्या आमचे थंय नवी कर. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव
उरलेल्या ओशीना तशे आमची कामां भोगोस आनी आमकां ताळेन ओडोन दिव नाका पूण वायटांतली सर्ववेदरा आणि शासनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जाय कर तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या करण्याने भरून वचो हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोम्याचे नाव सदैव जावं आता आमी सदा सर्वदा सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्गानी संसार सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पोप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. एक मिनिट पर बसा. मोगाच्यानो उपकार आठवणी पवित्र पुस्तकांत जब्बर तरान दिसून येवचो एक शेगूण. उपकार आठवणीची मोठवीं दोन उतरां उलोवंक संतोष पावता. देवाचे उतर पवित्र सभेच्या मागण्यांत आनी देवस्तुतींत प्रमुख पात्र घेता ते आज आमी पळयलां आनी त्या मागण्याक आमी साक्ष जाल्या. आयच्या ह्या पवित्र सभेच्या संभ्रमीक संजेच्या मागण्याचे अध्यक्षपण घेवन आमचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना हांणी तें चलोवन व्हेलां. तांचे लागीं आयचो प्रस्ताप घाल्लोच तांणी जायत म्हणलें आनी आज तांचे हाजेरीस देवाच्या उतरांतय आमी चड उर्बेस्त जावंक उलो. DSGच्या पवित्र पुस्तक आयोगाचे अध्यक्ष ते गवळी बापानो तुमकां अदीक आनी अदीक देव बरें करूं. इजय फेरगजेंत पवित्र पुस्तक आयोगाची जायतीं कार्यक्रमां चल्ल्यांत आनी चलूनच आसात. हे संभ्रमीक सांजेच्या मागण्याचे कार्यक्रम हांगासर करया म्हणटाना आमचो विगार मानादीक दोतोर जेबी सल्डाना बाप तक्षण मोरयेन बुडव्याक म्हणले परी जायत म्हणाले. उपरांत सगळें सुसूत्र तरान जावंक तांणी मिणत घेतली. बापानो तुमकां देव बरें करूं. ताचे संगी फेरगज हंतार हें कार्य जावंक हे DSG हंताचें कार्य हांगासर जावंक सर्वय रितीन आदार जाल्ल्या फेरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष अशोक पिंटो, कार्यदर्शी अविता पिंटो, सर्व आयोगाचो संचालक गोडविन पिंटो आनी सगळे गवळीक परिशदेचो आनी फेरगजगारांचो हांव काळजांत तावन उपकार बावडटां. आमचो सहायक बाप नॉर्मन मातायासा गांवे थोडी सूचना दिल्ली मात्र तुमकां कांय फिकर करिनाका म्हणून कोयाराक तयार करचें आनी संगीत दिवचें आनी हेर मांडावळ घालची सर जबाबदारी मोगान ताणें केली. बाप नॉर्मनाक तेच परी बाप जॉन्सनाक आनी बाप पिटराक देव बरें करूं. इजयचो कोयर मास्टर आयवन सर आनी कोयर पंगडाचो वावर वाखणणेक फावो. आयच्या गायना बरीत मागण्या फाटल्यान कितलें प्रॅक्टीस आसा तें विवरूंची गरज दिसना तें आमकां कळटा. तुमी आमकां दडत्यान मागूंक आदार दिला
तुमचो उपकार आवडता. आयच्या मागण्याचें शीत प्रसारण करूंक व्हिडिओग्राफी करूंक आदार दिल्लो आनी वर्सभर पवित्र पुस्तकाच्या आयोगाच्या कार्यांनी म्हाका सांगात दिवचो कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटराचो डिरेक्टर मानादीक बाप अनिल आयवन फर्नांडीस आनी ताचे शिबंदीक काळजांत हांव देव बरें करूं. इतल्या व्हड्या संख्यान हांगासर ह्या मागण्याक हाजीर जाल्ल्या तुमकां याजक बापांक, दियाकोन बापाक, आमच्या धर्म भयणीक, तुमकां मोगाळ फेरगसगारांक आनी हेर सैर्यांक एकाच उतरान म्हणटा थँक्यू. वर्सभर म्हाका आदार दिवच्या DSCGच्या बायबल आयोगाचो सहकार्यदर्शी हेस फेरगजेचो एरन नजरेताक, इजय फेरगज आयोगाचो कार्यदर्शी बायबल आयोगाचो कार्यदर्शी रोमियोसाक आनी आमचो मिरण्याम रॉकीक देव बरें करूं. हे सोबीत करतील छापूंक आदार दिला कोडयाळ बायल प्रेस म्हजो क्लासमेट बाप विन्सन साल्डाना, तशेंच म्हाका आदार दिल्ल्या मंगळ ज्योती केंद्राचो डिरेक्टर बाप विजय माचादो आनी मंगळ ज्योतीचे शिबंदीक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकच सोडी नासता, सर्वांचो उपकार बावडता. देवाच्या उतराचेर बरवसया, ताच्या एकाच उतरान तो आमकां सर्व बरें करतलो. निमाण्या गिताक उबे रावया. हे करतील तुमी येताना घरा व्हरयेत. Aprovecho fora.
फ्रांसिस सावेरा